म्हापशा ग्रीन पार्क हॉटेला लागीं चालू आशिल्ल्या रस्त्याच्या कामाची मुखेलमंत्री सावंत हांच्यांनी आमदार जोशुआ डिसुजा, जयेश साळगांवकर आनी ग्लॅन टिकलो हांच्या बरोबर पळोवणी केली। तशेंच गिरी शेतांनी जंय उदक तुंबलां तांचेरय उपाय काडपाक संबंधितांक आदेश दिला। RDX वा खातीर गिरीच्यान गौतम शिरोडकार। फाटले 8-10 दीस हांव पळयता की टोटली उदक जे आहा पळय न्ही हें मोठ्या प्रमाणात ह्या हायवेच्या दोनूय भोवती फिलींग जावन उरता आनी ताका लागून परिसरांतल्यो ज्यो पंचायती आसा, गिरी पंचायत आसतली, बस्तोडा पंचायत आसतली, हेवटेंतले रोडूय ब्लॉक जाल्या। कंटिन्युअसली मिडियानी प्रेस मिडियानी हाडले आनी हांव एक्चुली काल हेवटेंतल्यान पास आउट जाल्लो तेन्नाय पळयलें। सो आज हांवें कन्सर्न आमचे सगळे MLAs हांगासले बार्देशांत लागपी हेका लागपी तिनूय MLAs हांगासर आसा, ZP आसा, आमचो ZP अध्यक्ष आसात, बाकीच्यांनी सगळे पंच सरपंच आसात। अलॉंग विथ दॅट आमची टीम PWDचो PC, WRD, एग्रीकल्चर हांवें ताका इन्स्ट्रक्शन्स दिला। पयल्यान पयली दीस इज अ मॅन मेड म्हटल्यार जाता। नो डावट आमचें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा, ताका लागून कन्स्ट्रक्शनाची थोडी माती बी जी ज्या जाग्यार पडल्या तें एक कारण आसा। वेगवेगळे कडेन आमी म्हणटा की जी माती हाडून भराव घालता तोय आसा आनी टायडल इफेक्ट आसल्या कारणान आमी जेन्ना भरती आहा त्या वेळार उदकाची लेवल खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटा, उदक दुसरे कडेन वचपाक वाटना आनी कंटिन्युअसली हेवी रेनफॉल जाल्ल्या कारणान उदक भरून उरता। एग्रीकल्चरची जी आशाडी जाल्या ती हांवें ZDO आमच्या डायरेक्टराक सांगलां, तेंचें इन्स्पेक्शन करून तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवपाचें। PCA आनी WRDची टीम पुराय तार नदीची इन्स्पेक्शन करतले आनी आतांच्या घडीक जे मायनर आमकां जे कितें करप शक्य आहा ते आतां करतले, बट इन फ्युचर आमकां तार नदी पुराय डिसील करपाक जाय, कारण ह्या पद्दतीचे अशा पद्दतीचो जे प्रत्येक फावटी उदक भरून उरता हे उरपाक जायना। गोंयचे इन्स्पेक्शन आनी आतां आमचो ऑनरेबल CM डॉ. प्रमोद आयलो आसा, सगळे आमचे आमदार आसले, जावं एक्स आमदार आसले, आमचे सगळे सरपंच बी सगळे आसले आनी म्हजे ग्रीप आसा ताणें ऑलरेडी उलयला, ताजें उलयला हांव CMाक सांगला ऑल द डिपार्टमेंट्स लायक PC आसले, मागीर प्रधानी आसलो WRD, पूण म्हजी एक मागणी आसली, रिक्वेस्ट आसली, ताणें मानून घेतले आसा की हांगा आमचे पळय आमचो फूल बासोरो आसा हेवटेन आनी एक कल्वर्ट ती आसा आदली कल्वर्ट आनी ते समज सर्वीस रोडाचे रायट एंगल जाता। सो म्हजी एक मागणी रिक्वेस्ट आसली की तांच्यांनी हांगा सो एक आमकां विथ PS तांच्यांनी आमकां एक कल्वर्ट दिवचो हेवटेन, 2 स्पॅन कल्वर्ट, कित्याक येताना लोक बरे जाता हेवटेन, जेवढे लोक येतात कमींग फ्रॉम दॅट एरिया तेवढे वचपाक जाताले जेवढे लोक येतात। सो इट शूड बी नॉट अ पॅनीक सिच्युएशन। ते कितें हाय टायडाचेर सगळ्याक प्रत्येक गांवांत जातात। ते कुचेले जाताले ते अंदू सुद्दां मातशें कमी जालां, थंय रोड हायट आमी वाडयल्ले, पण थंय ते एक डिस्प्यूट बिटवीन दोन भाटकार तेंचे मदीं एक डिस्प्यूट चालू आसा। सो ते आमी रिजॉल्व करपा खातीर आमचे प्रयत्न चालू आसा। सर फाटल्या दिसांनी घर पडले तेन्ना तेणें हे केलें की सांगलेलें की CMान तितून लक्ष घालूंक ना, तेज्या बद्दल तुमचें तेणें म्हाजे कडेन म्हाका कॉल केल्लो, तेणें म्हाका एक्सप्लेन केला, हांवें म्हजो मनीस धाडलो तेजे कडेन, फक्त हांव थंय पावपाक उरला। थ्रू CM रिलीफ फंड आमी जे थ्रू आमदार थ्रू CM जे कितें करूंक शकता ते आमी करतले। सांगोळला आतां आमच्या आमदारांनी कोणे सांगला लँड फिलिंग जालें सांगोळ्यान आनी खंय लँड फिलिंग केन्ना जालें जेन्ना कोविडान सगळे आमचे ड्रायव्हर सगळे बेकार उरले, तेंच्यांनी एक ट्रीप माती घातली आनी बारीक बारीक धंदे केले, तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान तांकां काय हें करूंक ना, हेल्प करूंक ना। सो आमी तांकां पंचायत वगैरे रावले ते बेकार आहात न्हू। आतां सगळे इश्यू आसा मेन उदकाचो, खंय इश्यू येयलो लँड फिलिंगाचो इश्यू उदकाचो प्रॉब्लम सॉल्व करूंक हें करूंकूच ना। लँड फिलिंग पर्सनल हे गेले, आतां बारीक बारीक गाडी येता तेजें कितें करपाचें, आमी कितें एक्शन घेवपाचें, पंचायत काय कितें करपाचें, गव्हर्मेंटान सांगपाचें। कॅप्टनान हांगासर इन्स्पेक्शन केलें, कॅप्टनान इन्स्पेक्शन केलें तो मला हांगासर ट्रेजर भितर सर ना हांगा WRD घालून करपा जाय, WRD सायडीक तेका मारला मरे। हांव सगळें मानता, पूण हितून मेन भाग कोणाचो पंचायतीचो, तुजे पंचायतीचो आनी सेकंड पाणी तेकता पाणी तेका ना, पाणी बाबा हांव आमच्या टायमार ती पायपा घातली, आमच्या टायमार तरी ती पायपा काढून हे कितें केला तुमी हायवे साहेबांनी काढून ना आल्या काय मरे आपण 5 जण म्हणाले पायपा कित्याक काढून घेतल्या, आमच्या टायमाक कित्याक आमी काढून घेतले, आमी आमदाराच्या विस्तार काढून घेतले, गोष्टी घेवंक ना। ही पंचायत गांव फोडची जबाबदार हांव सांगता।